आयच्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. आयची दोनूय वाचपां आमकां एकूच संदेश दिता. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. हें बागेवन पावलून रोमकारांक सांगता जाल्यार जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां उगडास करता की तूं तर म्हजो खरो शिस जातलो जाल्यार फकत तुज्या घरच्यांचोच इश्टांचोच मोग करिनाकाय पूण सगल्यांचो. जे तुज्या कुटुंबाच्या भायर आसात तांकांय पर्यंत तूं वेगोय. जेजू आमकां आमच्या घरच्यांचो द्वेस कर म्हूण सांगना, पूण आमकां आमच्या कुटुंबाचे शिमे भायर चलूंक आपयता. तेन्नाच तूं म्हजो शिस म्हूण दुसऱ्यांक दिसतलें. म्हाका हेरांचें पडोंक ना. असलें मन पयस करूंक आपोवणी दिता आनी असलें मन आपणावंक आपणाकूच विसरचें पडटलें म्हूण शिडकायता. पूण तूं म्हज्या उतरांचेर विस्वास दवरून चल्ल्यार तुका सगळे तरेन येस फावो जातलोय म्हूण आमकां आस्वासन दिता. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव खुशाल राव.